पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या नवादात एका जाहीर सभेक संबोधीत केले। नवादांतल्यान सदांच भाजपाक आशीर्वाद मेळत आयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। भौसाची उमेद पळयतकच लक्षात येता की हे खेपेय एनडीए सरकार वेंचून येतले असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो। फाटल्या 10 वर्सांत जितली उदरगत जाल्या तितली उदरगत स्वातंत्र्यताय मेळ्या उपरांत केन्नाच जावंक नाशिल्ली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ता संमेलन नानवडे आणि मुळगावात जाले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आदले खासदार दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, आदले आमदार राजेश पाटणेकर आणि भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल मतदारसंघांतल्यान भाजपाक सगळ्यांत चड मतां मेळटली असो विश्वास उक्तायलो। आमदार राजेश पाटणेकर लाटंबर ते पंचायत आणि मुळगाव पंचायत 250 संमेलन कंप्लीट केली। एके वाटेंतल्यान आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रवास, दुसरे वाटेंतल्यान आमच्या संघटनेचें काम, अशा पद्दतीन प्रचार खूब मोठ्या प्रमाणात नेटान आमी सुरवात केला। आमकां दोनूय मतदारसंघात दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा खूब मोठ्या मताच्या फरकेन आमी जिखतले हाची म्हाका खात्री आसा। काँग्रेसीन जरी कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आसत जाल्यार ताचो व्हडलोसो फरक आमकां दोनूय मतदारसंघांनी जावचो ना। त्या खातीर एक तेंच्यांनी जावं एकदांचे डिक्लेअर केले अशें म्हणपाची पाळी जी आसा पयली ती काँग्रेसीचेर येयल्ली आसा। आनी इतकें सांगता आसतना की पार्टीचें काम आणि डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात या 10 वर्षात केल्लें काम हे लोकां समोर आसा। लोक म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एके वाटेंतल्यान आसा आणि दुसरे वाटेंतल्यान राहुल गांधी आसा। त्या खातीर सगळ्या जाणांक प्रधानमंत्री म्हणून मोदीजीक तिसरे फावटी चूज करपा खातीर सगळे जाण तयार आहा। भारतीय जनता पक्षाचे गोयचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी आयज पणजेचे आमदार आतारन्सियो मोन्सेरात हांच्या सयत पणजी मतदारसंघात प्रचार केलो। ह्या वर संवाद साधून देशाच्या विकासान योगदान दिवपा खातीर भाजपाक वेंचून हाडपाचे आवाहन लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी केले। ह्या वेळार तांणी ह्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या देवळांक भेट दिवन दर्शन घेतले। आणि आमच्या आमदारान त्या वेळेचेर सुद्दां आमकां प्रत्येक इलेक्शनाक मदत केल्या हें म्हाका नमूद करून दिसता। आनी सांगपाक म्हणल्यार ह्याच मुळे तर गोंयचें राजकारण, दिल्लीचें राजकारण हें वेगळें, आनी त्यामुळे बरे मनीस ते वचपाक जाय, काम करते मनीस वचपाक जाय ह्या धारणेन अशाच पद्दतीन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो। खरोखरच एक उमेदीची गोश्ट म्हणल्यार म्हजे सारक्या एक सामान्य कार्यकर्त्याक 5-5 वेळा सेगीत 5 वेळा निवडून आयिल्ले खासदार खूब आसात, 6 वेळाचे आसा, कदाचित 7 वेळाचे आज आसा काय ते खबर ना। आशिल्ले आमचे सुमित्रा महाजन आशिल्ले, माननीय अडवाणीजी आशिल्ले, पण आज ते रिटायर जाले। परंतु सेगीत 5 वेळा येयल्ले कदाचित दुसरो कोण आसत काय म्हाका अजून दिसना। आनी त्यामुळे म्हाका ते परत उत्सुकतेन विचारतात तेन्ना विशय तेन्ना की तूं 5 वेळा पासून निवडून आयलो ताचे गुपीत आमकां सांग। हांव म्हणटात 5 वेळा निवडून आयलो म्हणल्यार हें म्हणल्यार पयली गोश्ट चुकीचो आसा। हांव निवडून येवना, आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमचे वेलविशर आसतले, आमच्या पार्टीचे लोक आसतले, मतदार आसतले। चांदोरचे रेव्हरंड फादर सिम्हांव प्युरिफिकाओ फर्नांडीस हांचे नांव गोंय आनी दमणच्या धर्म प्रांताचे सहाय्यक बिशप म्हणून काल व्हॅटिकन हांगा जाहीर जाले। 21 डिसेंबर 1967 ह्या वर्सा जल्मल्ले फर्नांडीस हे 10 मे 1993 दिसा धर्मगुरू म्हणून नियुक्त जाल्ले। रोमांतल्या पॉन्टिफिकल बायबलिकल इन्स्टिट्यूटात सेक्रेड स्क्रिप्चरात परवानो आणि पुण्यातल्या ज्ञानदीपा पॉन्टिफिकल एथेनियम हातून बायबलिकल थिओलॉजी विशयांत डॉक्टरेट मेळयल्या। पोन्न्या गोंयांतल्या सेंट
SpaceX ह्या संस्थेचे ते संचालक आसात. तांची नेमणूक जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रेव्हरंड फादर सिमा प्युरिफिकाओ फर्नांडीस हांची भेट घेवन तांकां परबीं दिली. म्हणजे आमी एकामेकाच्या सांगाता कोणाकूच भायर नासतना बरोबर चलप असलेंच मन म्हजे भितर घेवन हांव फुडें वता. काँग्रेसीन उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांकां उमेदवारी दिल्ली आसली तरी ते भाजपाचे आसात. फकत तांकां उमेदवारी काँग्रेसीन जाहीर केल्या अशें RJPचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगले. लोक काँग्रेसीक बेजारल्यात आनी उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपा सयत काँग्रेसीक लेगीत भायर उडयतले अशी प्रतिक्रिया RJPचे मुखेली तशेंच उत्तर गोंयचे उमेदवार मनोज परब हांणी उक्तायली. मी ह्याच्याही पयलीं सांगला की काँग्रेसचे जे कैंडिडेट डिक्लेअर जाला हे कॅन्डिडेट BJPन आपलो सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत BJPन फायनलायज केला आणि डिक्लेअर काँग्रेसीन केला. म्हटल्यार हे BJPचेच कॅन्डिडेट हा. आणि आमी तरी आतां जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की लोक काँग्रेसीक हे वाजेल्ले आनी कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूं आनी आतां केला ते केल्ले आसुनी प्रॉब्लम ना. लोक ह्या फावटी काँग्रेस आनी BJPक नॉर्थान आनी सावथान दोनी कडेन भायर मारपाक रावलेले. मेन म्हटल्यार काँग्रेस आयज कॅन्डिडेट बेगीन घालपाक टोटल फेल जाल्ली आहा. ते BJPच्या सर्वेक रावल्ले. सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत BJPची ऑर्डर घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. आनी काँग्रेस आनी BJP नॉर्थ गोवाची आमची जी जीवनदायिनी आमी म्हादय म्हणटा ही म्हादय काबार करपाक काँग्रेस आनी BJP हे दोनूय नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार आहा. काँग्रेसीन आपले उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयचे उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तावणाचो भाग आशिल्ल्या आम आदमी पक्षाचे गोंय समन्वयक अमित पालेकर हांणी काँग्रेसीन दोनूय जाग्यांचेर उमेदवार जाहीर करून कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह निर्माण केला अशें सांगले. आम आदमी पक्षान हांच्या पयलीं कोपरा बसका सुरवात केल्या. भाजपाक आपली हार दिसूंक लागिल्ल्यान वेंचणूक आयोगा वरवीं आम आदमी पक्षाच्या सभे वेळार आडमेळी हाडपाचें काम चालू केला असो आरोप अमित पालेकर हांणी केला. उशीर म्हणटा म्हाका दिसना कारण आमी काम सुरू केल्लें. तुवें पळयलां आसतलें इनफॅक्ट वी हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड कॉर्नर मिटींग. आज कुडचडच्या कॉर्नर मिटिंगेक इलेक्शन कमिशन आयलें आनी पुलीस आयले आनी मिटींग बंद कर म्हणपाक लागले. कित्याक लागून तें कळना. अश्योच तरेच्यो मिटिंगो भारतीय जनता पार्टी करता. तातूंत भितर चीफ मिनिस्टर आसता, तांचे मंत्री आसता, पूण त्यो मिटिंगो बंद करपाक इलेक्शन कमिशन आनी पुलीस येना. हाजो अर्थ आज भारतीय जनता पार्टी भिल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. ज्या तरेन ओपोजिशनाक बिजी दवरप, कशे तरेन नाका आशिल्ली करून तांकां बिजी दवरप, हे BJPचे जे कार्यपद्दती आसा तातूंत ते फसल्या. तातूंतल्यान आज हे वेगळेपण सुरू केलां. मिटिंगेक अडथळे हाडप बाय युजींग इलेक्शन कमिशन वीच इज ऑल्सो नॉट गूड. आय थिंक म्हणजे हातल्यान एकूच गजाल परत एकदां सांगता दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी भिल्या की दोनूय कॅन्डिडेट पडप. IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज 2 खेळ जातले. पयलो खेळ मुंबय इंडियन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर सुरू आसा. दिल्ली कॅपिटल्स जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर हातात आयली तेन्ना मुंबय इंडियन्सान एका षटकात 7 धांवड्यो काडिल्ल्यो. जाल्यार दुसरो खेळ लखनौ सुपर जायंट्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं लखनौ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. अंदू वर्सा मुंबय इंडियन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स ह्या दोनूय पंगडांची कामगिरी बरी जावंक ना. दिल्ली कॅपिटल्साक एका खेळांत यश आयला जाल्यार मुंबय इंडियन्स ह्या सिजनात एकदांय जिखूंक ना. दुसरो खेळ लखनौ सुपर जायंट्स आनी गुजरात टायटन्स हांच्या मदीं जातलो. ह्या सिजनात दोनूय पंगड 2-2 खेपे जिखल्यात. आयच्या खेळांत खंयचो पंगड जैतिवंत जातलो हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. Thank you.